इंग्लिश माध्यमाची मुळावी पुस्तका छापा खातीर गोय सरकाराचे शिक्षण खात्यान टेंडर काढला। मुळाव्या इंग्लिश शाळांचे अनुदान बंद करपाचो सरकाराचो सध्या तरी विचार ना ही गजाल हाचे वेल्यान स्पष्ट जाल्या। शिक्षण खाते आणि NCERT म्हणटा जे मुळावे इंग्लिश शाळांक सरकार अनुदान दिता तांकां पुस्तकां दिवचीच पडटली। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि गेट वेल सून सारकेले गट हाचेर आता कितें भूमिका घेतात ताचेर सगळ्यांची नजर आसा। इंग्लिश माध्यमाच्या मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय दिगंबर कामतीच्या काँग्रेस सरकारान घेतिल्ल्यान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान दिगंबर कामत गेट वेल सून ह्या पंगडान दिगंबर कामती आड आंदोलन करून ताका नाकाशेवट केल्लो। 2011 वर्साच्या इफ्फीत विष्णू सुर्या वाघ आनी सांगात्यांनी ब्लॅक कार्पेट कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। फाटल्या वर्सा मार्चांत जाल्ल्या वेंचणुके उपरांत भाजपाचे सरकार गोंयांत आयिल्ल्यान इंग्लिश माध्यमांतल्या मुळाव्या शाळांक मेळपी अनुदान बंद जातलें असो अदमास आसलो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान काँग्रेस सरकाराचे शिक्षणीक धोरण तशेंच दवरून इंग्लिश माध्यमाच्या मुळाव्या शाळांक अनुदान चालूच दवरलां। फुडल्या शिक्षणीक वर्सा तरी अनुदान धोरणांत बदल जातलो अशी आस्त भारतीय भाषा सुरक्षा मंडळाचे फुडारी बाळगून आशिल्ले। मात फुडल्या शिक्षणीक वर्सा खातीर इंग्लिश माध्यमाची पुस्तकां छापपा खातीर गोंय सरकारान ह्या आदींच टेंडर काडलां। शिक्षणीक धोरणांत बदल करपाची सरकारची इच्छा ना ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या। आमदार विष्णू सुर्या वाघ आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जाळवणदार आता कितें करतात ते पळोवचें पडटलें। अशें म्हणटा की गोंयांतल्यो सगळ्यो खाणी बंद आसा, पूण ही सरकाराची बेकायदेशीर खाण अजुनूय चालू आसा। आमच्या नदरेंत आयल्या की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान टेंडर नोटीस काडल्या की मराठी, कोंकणी तशेंच इंग्लिश टेक्स्ट बुकां सप्लाय करपाची टेंडर नोटीस जावन आसा। म्हणजे हाचोच अर्थ सरकार फट मारता। सरकारान सांगलां की हो प्रश्न एज्युकेशन ऑथॉरिटीन सोडोवपाचो जाल्यार सरकारान ही एज्युकेशन ऑथॉरिटी केन्ना केली, तांच्यो बसका केन्ना जाल्यो, कोण तज्ञ भितर आशिल्ले हे सरकारान जाहीर करचें। प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। लोकांचो आता दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याकडे थेट संपर्क जातलो। व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं शुक्रारा सकाळी 10 ते दनपारा 1 मेरेन लोक आपल्या वाठारांतले मामलेदाराचे कचेरेंतल्यान थेट जिल्लोधिकाऱ्याकडे संपर्क करपाक शकतले। जिल्लोधिकारी ना जाल्यार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी वा उपजिल्लोधिकारी तांच्यो कागाळी वा सुचोवण्यो आयकून घेतलो। लोकांक जिल्लोधिकाऱ्याक मेळपाक मडगांवां येवचें पडटा। हे त्रास उणे करपा खातीर जिल्लोधिकारी ND अगरवालान हे पावल उखल्लां। After visiting the various panchayats at grassroots level, I feel it number of the cases people are unable to get the relief as they are not in position to approach to me to have the direct access with the citizen. We have decided on experimental basis from every Friday I will be available on video conferencing and people can directly talk to me from the taluka headquarters, and I hope this system will improve the disposal of the grievances of the public in time bound manner. My experience is this: although I have gone some of the village, people are afraid to tell the things to the seniors. Certain times they give the application via post, it not reached to us. Or the grievances may be pertaining to any department. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।